म्हाका दिसना ही गोष्ट खरी आसा, कित्याक ही एक तर एक गोष्ट 11 वर्सां पयलींची आसा आनी दुसरें म्हटल्यार आतां तुमकांय खबर आसतलें, आतां पेपरांनी किंवा तुमच्या मिडियांनी येत आसा की दिसान दीस तो स्वता स्टेटमेंट बदलता. जाल्यार म्हाका दिसना ही घटना आमच्या थंय घडल्या आनी ही 12 वर्सांची घटना आसा. म्हणजे म्हाका दिसता भितून कितें तरी कोणा तरी ताका फुडें काडपाक हात आसा अशें म्हाका तरी वैयक्तीक दिसता. म्हणून म्हाका आमच्या तरी हितून अशी घटना घडली. ही गोश्ट आमचे जे रेस्टॉरंट आसा ते मेन रोडाचेर आसा आनी मेन रोडार असल्या कारणान मेन रोडार जर असल्यो गोश्टी घडटा जाल्यार आयज कोणाचें कितें मातशें कितें नेगेटीव आसत जाल्यार जगाक कळटा. येदी व्हडली घटना जर जाल्ली त्या हितून त्या स्पॉटार जर जाल्ली जाल्यार तेन्ना कळटा आसली, कोणाक तरी आतां कळटा आसली. इवन ही घटना तेणी अशी कोणी तरी तांकां फुडें काडला अशें म्हाका दिसता आनी डिस्टर्बन्स करपाचें आनी गांवांत वातावरण खराब करपाचें अशें दिसता. तशें कांय घडोवंक ना आमच्या तरी टायमार. आनी 11 वर्सां पयलींची गोश्ट तो आतां सांगता आनी तेजी फॅमिली सांगता ती 1 म्हयनो जाता. तो म्हणटा पावसान जाला, एकदां म्हणटा डिसेंबरान जाला. तेणीच पयलीं सारकें सांगूंक जाय बाबा खंय कितें सारकें कितें जालां. आपूण आनी विश्वजीत बरोबर राजकारणांत वावुरतात वो सगळो खंय कोणाचो तरी तांचे आड डाव आपल्याकूय पुलिसांनी आपयल्लो म्हूण प्रशांत सांगता. तुमकां हातूंत कितें राजकारण कशें दिश्टी पडटा? आसूं शकता नसूं शकता. कित्याक ही गोश्ट जेन्ना हांवें पयले फावट आयकली, जेन्ना म्हाका पुलीस स्टेशनांतसून आपोवन येलो तेन्ना म्हाकाय अजब दिसलें बाबा अशी ही घटना घडली. म्हणजे विश्वजीत कृष्ण राणे आनी हांव एक राजकीय क्षेत्रांत आमचें एक्टिवनेस चड आसा म्हाजें आनी तेजें, आनी हांव तेज्या वांगडा सतत ह्या राजकीय प्रवासान आसा तेज्या वांगडा. म्हणून म्हाका दिसता दोगांक खंय तरी आडकोवपाचो प्रयत्न चलता अशें म्हाका तरी दिसता. म्हाका जेन्ना तेणी तो कोण तो तेजो ड्रायव्हर स्टेटमेंट कितें दिलो जवळपास म्हाका दिसता 18 ते 20 तारीख हेच्या भितूर म्हाका वाळपय पुलिसान आपयल्लो आनी म्हाजो स्टेटमेंटय घेतलेलो आसा. तुमी कितें सांगलें त्या स्टेटमेंटान? ना, एक तर तेंच्यांनी हांवें जेन्ना तांकां विचारलें की एग्जॅक्ट म्हयनो खंयचो, दीस खंयचो, जाल्यार तेंचे कडेन तेजें कांय उत्तर नासलें. इवन ते म्हणटाले तोय सांगूंक शकना, कोण तो ड्रायव्हर आसा सतीश. तेंच्यांनी म्हाका विचारलें ही घटना कितें घडल्या काय तुज्या हितून, जाल्यार असली घटना घडप हांवें म्हटलें ही कितें बारीक घटना जी तुमी सांगतात ती कितें बारीक घटना न्हू. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार.